सूड जाबोर, सूड जाबोर. कोणीतरी ताटाला घेऊन नव्हतं अशी त्याची इच्छा असली रे. किती तरी विचार अरे कोण का तू? आमच्या म्हणल्या माझ्या हातानेच पी अंगावर पी. कोण का तू? तेव्हा सपूर असा तुका उलाय 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 सर पुढे सर पुढे सर पुढे राव 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 का राव. अरे ही जड घट्ट कूड विरघळून कित्याक गेली दापा विधात्या. अरे कित्या बिघडटले असले तुवे आत्महत्या हे पातक ठरवत असले जाल्यार कित्या उपेग तुझ्या या सृष्टीचो हागाचे एक कष्टी जीर्ण निसत्व निरस अस्तित्व काळखे रानूस घालता जाय थै थै आट असा हो दूषित वाठार. धिक्कार असो या चिडेचे. शुभंकर देव देवतानो आमची राखण करत. कोण तू? सद्गती केल्या पुण्यात गो वा पिशाच्य योनीत सापडलेलो पापात्मो. तू कोण असलो या मृत्यू लोकाचेर तुझ्या आशीर्वादाचो व अभिशापाचो पावस घालपा खातीर तू खंयच्यान उद्याला असलो. तरी लेगीत तुझ्या लागी उलोवपाचो हांवें निर्धार केलो आसा. आनी ह्या राज्याचो सोपिल्लो वंशाचो दिवो राजा समजून हांव तुझ्या लागी उलयता. तुझ्या मनात कितें आसा स्पष्ट सांग. अरे विधीपूर्वक केल्ले अंत्यसंस्कारा उपरांत तुझ्या अस्थी सचेतन कशो जाल्यो. अरे तुझो हो भिरांकूळ संचार कित्या पासत चालला. हे सगळें कित्या खातीर कित्या पासत. आमचे कडेन कसली अपेक्षा आसात तुज्यो. अरे उलय. आनी फुडें येवपाचो ना हांव. हय तर हय आयकता. सगळे अंग गंधकाच्या वाफेन करपून काडपी उज्यात परत वचपाचो वेळ जायत आयला. परमेश्वरा आता म्हजी काकोट करीत बसू नका. हांव सांगता थंय लक्ष दी. हय ऐकल्या उपरांत ताचो सोड घेवपाक जाय तुवें. म्हाका वळखलो तूं. ना वळखुपाक कितें जालां. नुस्तेकार मरे तूं. तशें जाल्यार तूं नुस्तेकारा इतलो प्रामाणीक आशिल्लो जाल्यार चड बरें जावपाचें. प्रामाणीक? हय हय प्रामाणीक. आगा ह्या संवसारांत 10,000 एक जरी प्रामाणीक मनीस सापडलो तर नशीब म्हणटा. हे मात सामके सारखे उलयले तू. एकूच प्रश्न जगचे काय मरचे. दुर्दैवाचे शस्त्राचे धपके सहन करप भितरल्या भितर व निपत्त संकटाचो करीत प्रतिकार सदैव हातूंतले खंयचे जगप उदात्त आनी खंयचे उणे. आनी मरण मरण म्हळ्यार न्हीद निमणी. काळजाचे सगळे विकार कुडीच्यो व्याधी हजारांनी. एकदाच डोळे धापून सासणाच्यो सोपो हाच्या सारको गोड शेवट आनी दुसरो खंयचो आसतलो.
खरं फळ्यार निमणे न्ही आणि मधीच जर फळलं सपन तर मागीर होच तर तो खरो प्रश्न. या निमण्या निधेन मेल्ले कुणीचो संबंध सोदतकच खंयच्या स्वप्नाचे ताट भरून येतले. या कुवाड्या सामकारच तर तुट्टा वाड आमच्या बुद्धीची. हेच ते आडमेळे जाच्या सामकार ते कोण हात बसतात आम्ही मानेचेर जीवित भर पिरगत कष्ट जगत रावचे. पण बाकीच्या ह्या पुढे आकवारूच रावचे पडटले. चाल चाल वाच एखाद्या मठात वाच मेळटलो एखाद्रो बाबा तुका थंय. शुभस्ते पंथाना. राजपुरा देवा परमेश्वरा इथल्या वड मनशाची कितेही दुर्दशा. त्या विद्वानाची शूराची नदर वाणी पराक्रम पुराय राज्याची आशा सुवा मनातले फूल सौष्ठवाचो सभ्यतायेचो आदर्श कोई गेले ते सगळे नाचव. मोग आमचो वाड. पोतीच्या फाल्या मरण जातकूच आईच्या पोतीच्या फाल्या मरण जातकूच हे अवसान तुझ्या दुर्बळ जातले हेच मोतीन दोन. नका 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 या पातक माझ्या हातीन घरचे न राया घरचे नु घडीले तसे धरू माझ्या अंगी किडे पडू राया माझ्या अंगी किडे पडू. कल्पिता मेरे होय होय कल्पिता मेरे माझा नरक वासना सोपो राया माझा नरक वासना सोपो. तुझी ही प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञेकून फाटी घालपीस है. भीष्म भाईर सल्लो किरीट से न रहा भर सल्ला किरीट से न रहा विकाच्या एकाच थेम्यान ह्याचे प्राण सोपोग बेगीन. फुल्ल भेस पांगुता हांवें कितलेदा सांगलें ताका अशें जनेलांतल्यान वचनाका. सूं काय दोळे धांपता उगडटा धांपता उगडटा अशें घट्ट दाबून दवरिना अशें घट्ट दाबून दवरिना अशें घट्ट दाबून
माझी तर साथ तुझ्या हातात असं ती विखारी असं तुझ्या हवे पियल्या ते बी विकूच आम्ही दोघे मरतले. कोणी केलं हो घात? तो पण या खुनी प्रयोगाचा तो सूत्रधार कोण? काका आणि हानी शाबास राजकोरा येतं तुझ्या म्हटल्या राजकोरा माका येऊन तुझ्या फाटल्या ना अरे 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 माझ्या इष्टागतीचो अरे माझ्या मोगाचो तुका सोपूत असा राजकोरा अरे या संसाराक सत सांगपाक तू तरी राजकोरा तू तरी जितो राव राजकोरा दर वर्सा देवदेवतांक जागृत दवरपा खातीर एक विधी म्हणून जागोर जाता. पूण ह्या राज्यांत घडला रक्तरंगी जागोर. हांगा घडला घातपात, हांगा घडला रक्तपात. रक्त खेवाचो हो सूड जागोर, रक्तरंगी जागोर हाच्या फुडें कोणाच्याच फुडाराक वाट्याक ना यो, कोणाच्याच वाट्याक ना यो. ओम शांती. हांगा पावला पावला चित्त थरार रक्त खुनाचो जागोर गे रक्त खुनाचो जागोर